गोंय सरकारान सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक सरकारी नोकरी दिता म्हूण आश्वासन दिवन खूब सतायल्यात. तांकां आनीक सतावचें न्ही. गोंय सरकारान दिल्लें आश्वासन क्रांती दिसा मेरेन पुराय करचें. सरकाराक अपेस आयल्यार मात आमी ह्यान मुखार सरकारा कडेन नोकरी मागपा खातीर वचचे नात, अशें सुटके झुजारी संघटनेच्या वांगड्यांनी पणजेन पत्रकार परिशद घेवन जाहीर केला. मुख्यमंत्र्यान 19 डिसेंबराक आश्वासन दिलें की आपूण हो प्रश्न जाता तितले बेगीन सोडयता म्हणून. 19 डिसेंबराक आतां 2 म्हयने जावन गेले. सारकें न्ही? कांय हालचाल ना. आनी जे थोडेशे लोक उरल्यात जे नोकरी जाय म्हूण रावल्यात, खूब न्हय, जे रावल्यात तांकां अजून कांयच हे विशीं खबर ना. सरकाराच्या बाबतींत सांगपा जाल्यार तांची कितें ह्या संबंदान हालचाल चल्ल्या हेंय खबर ना. आमी नोकरी कितें हक्क आमकां कितें दियात अशे खातीर आमी मागिनात. फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो हें सरकाराचोच उद्देश, सरकारानच दिता म्हूण सांगिल्लें आनी खूब वर्सां जालीं ह्या गजालीक. आनी तशें पळोवंक गेल्यार पर्रीकाराच्या पयलीं दिगंबर कामत आसतना हो प्रश्न मोठ्या प्रमाणाचेर ताणें सोडयलो आनी त्या उपरांत थोडे लोक उरले, ते मागीर दुसरें सरकार आयलें, तांणी सोडयता म्हूण सांगलो. थोडेशा लोकांक नोकरी मेळ्ळ्यो. आतां सामके थोडे लोक उरल्यात. कोणाय अशें चिंतचें न्हय की फ्रिडम फायटर आहा ते प्रत्येक गोश्टी हक्क मागतात आनी कितें मागतात. न्ही, हक्क न्ही, सरकारानच सांगिल्लें तेंच तांकां आमी याद करून दितात की आमी तुमकां नोकरी दितले म्हणून. लक्षांत धरात, सरकारानच सांगिल्लें की आमी तुमकां नोकरी दितले म्हणून. आनी तातूंत चुकीचें कांय ना. भारतांत हेर राज्यांनी जंय फ्रिडम फायटरांचे भुरगे आशिल्ले, दर्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ह्या सगळ्या राज्यांनी, अर्थात 1947 स्वातंत्र्य जालें त्या पयलींचे ते, ह्या सगळ्या राज्यांनी फ्रिडम फायटराचे कसलेच प्रश्न तांणी दवरुनात, इन्क्लुडींग भुरग्यांक नोकरी. तांणी सामके प्रायोरिटी बेजीसचेर तांच्या भुरग्यांक नोकरी दिवन तो प्रश्न सोडयलो. कितलेशीं वर्सां जालीं. गोंयांत सुटना. कित्याक सुटना? हांव कोणाक दोश दिना. कित्याक सुटना ताजें उत्तर अशें की गोंयचे पळय जीं सरकारां आसात तांकां हे बाबतींत कसलोच एक उमाळो वा काळजांसून कितें दिसता अशें म्हाका दिसना. तोंड दीस पडले की तोंडार अशें करया, तशें करया, तशें करया. 18 जून आयलो की फ्रिडम फायटरांची स्तुती, 19 डिसेंबर आयलो की फ्रिडम फायटरांची स्तुती, आनी मागीर सगळे बाकीचे उरले त्या काळात स्वताची स्तुती. हाचे भायर आमचे राज्यकर्ते कांयच करिनात. आमचें म्हणणें अशें की तुमी सांगिल्लें दिता म्हणून दिया. आतां जे पळय भुरगे उरल्या कितले थोडे आसतले, 243. ते सगळे न्ही, पूण सगळ्यांकच जाय अशें ना, पूण कांय सामके गरजेन आशिल्ले कांय लोक आहा. हांव म्हणटा तांकां तरी तुमी त्यो दिवन नोकऱ्यो तो प्रश्न सोंपयात. त्या चीफ मिनिस्टरान तांणी चळवळ केली तेन्ना सांगिल्लें आसा की आमी दितले म्हणून. पूण दिया. आनी वेळ कित्याक काडटात तुमी? पण सरकारा कडेन नोकऱ्यो आसात, दियात. दुसरी गोश्ट अशी, आमी हें कित्याक सांगतात बेगीन कर म्हणून, की आतां जे नोकरी मागतात तांकां आतां वर्सां जाल्यात. जे चडशे पळय जांकां नोकरी मेळटली तांकां 15 वर्सां वयर नोकरी करपाक मेळची नात. रोखडें 60 जातले आनी रिटायर जातले. पूण हांव म्हणटा कित्याक तुमी एक सांगिल्लें एक करा, वडया, इतल्यान हो प्रश्न सोंपया. आमकां परते परते ह्या प्रश्नाचेर उलोवपाक लायनाकात, आमकांय आवडना हें. म्हणटकच हो प्रश्न आसा. आतां एक गोश्ट सांगता की आमचे हे जे मंत्री आसात, केन्नाय समज कितें प्रश्न आयलो आनी कोणाकी एक नोकरी मेळपा सारकी आहा, कोणूय आपलें बरें मागते मंत्र्या कडेन वतात, तागे मातशें काम कर म्हणून सांगतात. खरें म्हळ्यार नोकरे खातीर मंत्र्या कडेन वचपाचो वेळ येवंक जायना आशिल्लो. नोकरी दिवपाची एक यंत्रणा आसा, ते यंत्रणेन तें करूं जाय आशिल्लें, पूण ना. पूण जायना म्हणटकीर लोक निरुपाय म्हणून मंत्र्या कडेन वतात. आनी चडशे जे मंत्री आसात आदल्या सरकारांतले, पर्रीकार गव्हर्मेंटाचे आनी आतांचे, तांची जाप कितें आसता? मुद्दाम लक्षपूर्वक आयका. जाप कितें आसता? हय, पूण आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या भुरग्यांक पयली नोकऱ्यो दिवंक जाय. हांव विचारतां, तुमी मंत्री गोंयचे काय तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे? तुमी जर गोंयचे मंत्री, तुमकां सगळ्या गोंयच्या लोकांचो हुस्को आसूंक जाय आशिल्लो.
पूण हांकां आमच्या मंत्र्यांक आनी आमदारांक हें कळना आपूण आपलें पोजिशन कितें तें. तांकां फक्त दिसता की आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सींतल्या मनशाचें तशें काम केलें आपूण फुडले फावटी निवडून येतलो. म्हाका दिसता ही चुकीची समजूत आसा, हें चुकीचें चिंतप आसा. निदान मंत्र्याक जर दिसता ताणें आमकां सांगचें न्ही की आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सींतल्या भुरग्यांक हांव दितलो. म्हजे कडेन अशीं 2-3 उदाहरणां आसात की गेल्ना आसा खरें पूण आमकां पूण हांकां कॉन्स्टिट्युन्सींतले लोक वाडले पूण ज्या लोकांनी स्वातंत्र्य हाडलें ज्या स्वातंत्र्याक लागून तुमी मंत्री जाले त्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या हिता विशीं तुमकां मातूय काळजी ना. हो म्हजो प्रश्न. सरकारा कडेन आमी जायते फावट सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांच्या नोकरे बद्दल पत्र बरोवन कळयलें, मात तांचें आजून उत्तर ना. मुखेलमंत्री सावंताकय मेळपाचो प्रयत्न केलो, मात ताका सुटके झुजाऱ्यांक मेळपा खातीर वेळ ना, असो आरोप नागेश करमळीन केला. सुटके झुजाऱ्यांनी पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेक नागेश करमळी बरोबर संघटनेचो अध्यक्ष चंद्रकांत पेडणेकार, खजिनदार देसाय आनी हेर वांगडी आसले. फाटल्या वर्सभरांत 3 पत्रां बरयलीं मुख्यमंत्र्याक फ्रिडम फायटर एसोसिएशनान. तांकां मेळपाक आनी हो प्रश्न डिस्कस करपाक आमकां तो असो वाऱ्यार लोकां मुखार डिस्कस केल्लो नाका आशिल्लो. पूण मुख्यमंत्री पत्राची जाप दिना, पोंच दिना. हांव नकळो तो कितलो बिजी आसा. तो खूब बिजी आसा असो दिसता. कितें ट्रंपाक सुद्दां अमेरिकेक सुद्दां हांगा येवपाक वेळ मेळटा पूण आमच्या मुख्यमंत्र्याक आमकां मेळपाक वेळ मेळना. तर मुख्यमंत्र्याक वेळ मेळना म्हणटकच आज आमी हें जाहीर रित्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान सांगूं सोदतात की गोंयच्या सरकारान जे कोण नोकरी मागूंक फुडें आयिल्ले आहात तांचो प्रश्न बेगिनात बेगीन सोंपोवचो हे 18 जुनाच्या पयल्या. कारण आनी वेळ ना आनी आमी मागीर परते मागचे नात. मागीर आमी सांगतले त्या भुरग्यांक तुमकां जाय तें करात.